नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाचे एक्सपर्ट अप्रेजल समितीन गोंया खातीर सुचयला 10 किलोमीटरांचो बफर झोन। पर्यावरण दाखल्या खातीर करचे पडटले नव्यान अर्ज, प्रक्रिया कटकटीची। NEET प्रवेश परीक्षेवेल्यान गोवा मेडिकल कॉलेजांत दिल्ली तात्पुरती एडमिशन करतले रद्द। सरकारान केले हायकोर्टांत स्पष्ट। प्रवेश CETचे निकालावेल्यान। दाबोळी मोपा समर्थक पयलेच फावट आयले एकामेका मुखार। प्रुडंटाचे डिबेटींत खडाजंगी। 2 विमानतळ जाल्यार दाबोळी पडटलो बंद। दोनूय बाजू करतात मान्य। ऑगस्टा सावन मीटर रिडर घरा कडेन येवन दितले थंयचे थंय मीटर पळोवन लायटीची बिलां। बंगळुरूचे कंपनीक कंत्राट। दर एका बिला खातीर दिवचे पडटले ₹10.26। मायनिंगांतले ट्रकवाले आनी बेकारां खातीर पॅकेजीक 8,000 वयर अर्ज। 5,000 वयर लोकांक पॅकेज। GELान सुरू केली हेल्पलायन। आयटक म्हणटा येवजण कटकटीची। आनी उटंगाराच्या पावसान मडकय पारांपय न्हंयचो बांद फुटलो। उदक घुसलें शेतांनी, शेतांक काबार। 7 शेतकारांचेर आकांत। सरकारान आदार दिवचो म्हूण मागणी। खबरो विस्तारान। केंद्रीय पर्यावरण आनी रानां मंत्रालयाचे एक्सपर्ट अप्रेजल समितीन गोंया खातीर अभयारण्यासान 10 किलोमीटरांचो बफर झोन आसचो म्हूण मागला। गोंय सरकारान 1 किलोमीटर सुचयल्लो। केंद्रीय रानां आनी पर्यावरण मंत्री जयंती नटराजनान गोंयच्या लिजांचे पर्यावरण दाखले निलंबीत केल्ले। तो आदेश फक्त फाटीं घेवन चलचो ना। मिनेरां खणीच्या पर्यावरण दाखल्या खातीर पर्यावरण मंत्रालया कडेन नव्यान अर्ज करचे पडटले, अशें समिती म्हणटा। ही प्रक्रिया साप्प कटकटीची। ताका लागून खणी परत सुरू जावपाक आनीक कळाव लागतलो। एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटीच्या दुसऱ्या बसकेन जाल्ल्यो गजाली प्रुडंटान फाटल्या दिसांनी उक्ताडार हाडिल्ल्यो। तिसऱ्या बसकेन मायनिंगाचेर बरोच फोग काडला। प्रुडंटाक मेळिल्ली म्हायती अशी आसा। एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटीची तिसरी बसका। गोंयांत 10 किलोमीटराचो बफर झोन। बफर झोनाच्या 1 किलोमीटर आवाठान आशिल्ल्यो खणी बंद। बाकीच्या खणींक राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाची मान्यताय जाय। पर्यावरणाविशीं दाखल्यांक नव्यान अर्ज। पर्यावरणाविशीं दाखले मेळोवपाक सगळ्या खणींक नव्यान सगळ्यो राठावळी करच्यो पडटल्यो। गोंयांतल्या मायनिंग लिजांचे पर्यावरण दाखले स्थगीत दवरपाचो निर्णय केंद्रीय पर्यावरण आनी वन मंत्रालयान फाटीं घेवपाचे थारायले जाल्यार सुद्दां सगळ्या लीजवाल्यांक नव्यान पर्यावरण दाखले घेवचे पडटले, अशें कमिटीचें म्हणणें आसा। प्रुडंटाक कळ्ळ्यात त्यो गजाली अश्यो। पर्यावरण दाखल्याचो प्रस्न। पर्यावरण दाखले फकत 5 वर्सां खातीर। लीज सोंपली की पर्यावरण दाखलोय सोंपता। नव्या अर्जाची गरज। नव्या दाखल्यान आसतल्यो नव्यो अटी। ह्यो सगळ्यो गजाली पळयल्यार गोंयांतल्यो खणी परत चालू जावपाक बरोच कळाव लागू येता। फुडल्या सप्तकांत परत बसका जातली। केंद्रीय पर्यावरण आनी वन खात्याच्या विभागीय कार्यालयान धाडिल्ले गोंयांतल्या सुमार 100 लिजांचे अहवाल ह्या कमिटीक मेळ्ळ्यात। उरिल्ले अहवाल ह्या सप्तकांत मेळटले। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। NEET राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षेवेल्यान गोवा मेडिकल कॉलेज आनी डेंटलांत दिल्ली तात्पुरती एडमिशनां सरकार रद्द करतलो। सरकारान बिरेस्तारा हायकोर्टांत हें स्पश्ट केलें। ॲडव्होकेट जनरलान हायकोर्टांत ही गजाल सांगली। NEET वेल्यान सध्या मेडिकलांत दिल्या ती एडमिशनां तात्पुरती हें सरकारान पयलींच स्पश्ट केलां। सुप्रीम कोर्टाच्या निकाला प्रमाण राज्यांक NEET प्रमाण मेडिकल एडमिशनां सक्तीची ना। बुधवार मेरेन हायकोर्टांत सरकाराक हें प्रतिज्ञापत्र दिवचें पडटलें। आतां CETच्या निकाला वेल्यान प्रवेश जातलो। गोंय वैजकी महाविद्यालयान MBBS आनी MD कोर्सा खातीर NEETच्या आदाराचेर तात्पुरती दिल्ली एडमिशनां रद्द करतले, अशें ॲडव्होकेट जनरल आत्माराम नाडकर्णीन हायकोर्टान बिरेस्तारा स्पश्ट केलें। दिल्यात ती एडमिशनां तात्पुरती आनी सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशा प्रमाण कितें तें थारतलें, अशें राज्य सरकारान भुरग्यांक एडमिशनां दितना स्पश्ट केल्लें। ही गजाल ॲडव्होकेट जनरलान हायकोर्टाक सांगली। सुप्रीम कोर्टान NEET वा थळाव्या प्रवेश परीक्षे प्रमाण मेडिकल वा डेंटलान एडमिशनां दिवपाचें स्वातंत्र्य राज्याक दिलां। NEETची सक्ती करूंक ना, अशें गोंय सरकार म्हणटा। येता त्या बुधवार मेरेन सरकारान अशें प्रतिज्ञापत्र हायकोर्टाक दिवचें
अशें खंडपीठान सरकाराक सांगलां. 31 जुलय ॲडमिशनाची निमाणी तारीख. सरकारान NEET वरवीं दिल्ली तात्पुरती ॲडमिशनां रद्द केल्यार NEET पास जाल्ले भुरगे 31 जुलय मेरेन न्याय मागपाक शकतले. मुकेश कुमार, प्रुडंटा खातीर. वाद सुरू जायत सावन पयलेच फावट दाबोळ्यांनी मोपा समर्थक एकामेका मुखार आयले. प्रुडंटाचे द डिबेट कार्यावळींत ही खडाजंगी जाली. 2 विमानतळ जाल्यार दाबोळी बंद पडटलो ही गजाल दोनूय पक्षांनी मान्य केल्या. दाबोळी समर्थकांचे म्हणण्या प्रमाण नवो टर्मिनल जातकच गोंयाक फुडलीं 20 वर्सां तरी विमानतळाची गरज पडची ना. मोपा समर्थक म्हणटात दाबोळी नौदळा कडेन आसा तो मेरेन विस्ताराचो कांयच फायदो जावचो ना. मोपा जायच. तो एअरपोर्ट असो इश्यू जावपाक ना. मोपा वर्सीस दाबोली असो जावपाक ना. तो इश्यू गोवास एअर ट्रॅफिक नीड्स म्हणजे गोंयाक विमानतळाची किंवा विमानान येवपी लोकांची कितें गरज आहा ह्या हाजेर चड डिपेंड आसपाक जाय. आनी तो नॉर्थ वर्सीस सावथ किंवा पेडणे वर्सीस सालसेत अशें जावपाक जायना. आमची आयची कॅपॅसिटी एक्सपान्शन जातकीर 9.5 मिलियन पॅसेंजर्स जाता. दाबोळी कितें जरी तुमी सांगल्यात एअर ट्रॅफिक कंट्रोल जितपर्यंत नेवल डिस्ट्रिब्युशनाचेर आसा सिव्हिलियन एअर ट्रॅफिक कंट्रोल अजिबात थंयसर उपलब्धच ना. सिव्हिलियन एअर ट्रॅफिक कंट्रोल जितपर्यंत उपलब्ध ना प्रायोरिटी इज ऑलवेज ऑन द नेवल एव्हिएशन अँड नेवर ऑन द सिव्हिल एव्हिएशन साइड. नेवीन आधी दिला ओ टर्मिनल नवो वाडयला तो ताणी दिला देखून वाडयला म्हणटच वाय नॉट. हॅज द गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा मेड एनी अप्रोच? आय डोंट थिंक सो. God forbid, if tomorrow there is a war, where will the civil aircrafts land? It will be totally taken over by the Navy. Then what do you do? आता आमचे लागीं बँगलोर, हैदराबाद, बॉम्बे सगळे कडेन हब्स आसात. सगळी एअरलायन्सान हब्स आपल्याले एस्टॅब्लिश केल्लीं आसात. मोपा नाल्यार दाबोलीत कोणी हब तयार इंटरेस्टेड आसपाना. हब नाल्यार ग्रीनफिल्ड एअरपोर्ट खंयच जगात तयार करनात विदाउट अ हब. आता पेडणेकरांक केन्नाच कोणा कडेन मागले ना. कमिटी जी अपॉइंट जाल्ली तांच्यांनी थारायलें की मोपा इज अ आयडियल प्लेस. तातूंतल्यान तो सिलेक्ट जालो. आतां सिलेक्ट जाले आनी तातूंतल्यान जी प्रॉस्पेरिटी येतली ती आमी वगडावप शक्य ना. 2 एअरपोर्ट गोंयाक परवडना हाजेर तुमी एग्री जाता? ना. परवडटा 2 एअरपोर्ट? एअरपोर्ट 2 कित्याक 3 सुद्दां एअरपोर्ट जावं शकता. 2 एअरपोर्ट गोंया आसप म्हणल्यार बापाय ना पुडवेय ना. If it is not going to be economically viable, why will a private operator come to build an airport over there? हो बिटरनेस तयार जावपाक लागला. तांकां दिसता की तुमी तांची इकॉनॉमी एक्टिविटी अडयतात. तुमकां दिसता की ते तुमची इकॉनॉमिक आशिल्ली एक्टिविटी कव्हर करतात. Then what will be employed in Mopa? इकॉनॉमी आसा. People dependent there are more than. There is lot of examples. तुमकां दिसता की अशें आसत तशेंच रावचे की आमी फुडें वचचेच न्हय? फुडें वचपाची तुम्ही न्ही. एक ऑगस्टा सावन मिटर रिडर घरा कडेन येवन थंयचे थंय मिटर पळोवन लायटीचें बिल दितलो. बंगळुरूचे एके कंपनीक सरकारान हें कॉन्ट्राक्ट दिलां. दर बिला फाटल्यान दरेका घराक ₹10.26 दिवचे पडटले. लोकांक म्हयन्याचे म्हयने बिलां मेळनात म्हणून परत परत बोवाळ जाता. ताका लागून ही वेवस्था करपाचें उतर वीज मंत्र्यान विधानसभेंत दिल्लें. अख्ख्या गोंयांत स्पॉट बिलिंगाचे आतां आमी कॉन्ट्रॅक्ट आउटसोर्स केला. टोटल कंझ्युमर आहा 5.5 लाख. तितूंतले 2,20,000 आउटसोर्स करता आमी. आतां 2,20,000 आउटसोर्स जेन्ना करता ते फुडल्या म्हयन्यान चालू जातकूच 3 म्हयन्या भितून ज्या जाग्या वयले तांकां दिला ते सामके ते हेचेर हाडटले. बॅकलॉग आहा ते कंप्लीट करतले. मागीर मंथली बिलां चालू जातली. ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबराच्यान चडशे करून मंथली बिलींग चालू जावंक जाय. आउटसोर्स केल्या नंतर आमचे जे पयलींचे मिटर रिडर स्टाफ आहा पळय तो जो एक्स्ट्रा उरता तो दुसऱ्या भागान घालप आनी ती कंप्लीट करप. आउटसोर्स केला तितलेच स्पॉट बिलिंग जातले. हय म्हणजे 2,20,000 18,000 कितें तरी कंझ्युमराक आमी 2,18,000 आहा ते स्पॉट बिलिंग जातले. बाकीचे रेग्युलर बसींग जातले. रेग्युलर आमचे आहा ते म्हणजे आमचो स्टाफ मागीर तितलो खाली उरता न्ही. हा तो नॉर्मल पयलींच्या पद्दतीन वयतलो.
पयलीं त्या पद्दतीन करप. आणि ते स्पॉट म्हणजे पयलीं ते कमी असल्या कारणान स्टाफ सगळ्याचेर मेळून लोड म्हणून ते डिले जाला. तशें हांव ते मेकअप करपाक ही आयडिया केल्ले. फूल गोंयान एकदम जायना ना, फूल गोंयान करपाचेच न्हय ते. जे गरज आहा जंय चड बॅकलॉग आहा पळय ते पयलीं घेता आनी करता. स्पॉट बिलिंग टेम्पररी आसतलें, मागीर एकदां जाग्यार पडलें की परत पयलीं भशेन. आतां ते 1 वर्सा खातीर आहा. हां 1 वर्सान ते कितले कवर जाता ते पळोवप. ओके. तितल्या भितर आमकां कितें रिक्रुटमेंट आनी केल्या उपरांत ते जातले जागे जाले तितेर स्टडी करा. म्हणजे टायम मेळटलो. लोकांची सोय जाली आनी आमचें काम जाग्यार पडटा. कंपनीचे चार्जीस आसतले कंपनीच्या जांकां कॉन्ट्रॅक्ट दिला ते कितले आसतले आनी तो कोणा कडल्यान वसूल करतले? गव्हर्नमेंट पे करतले वा कंज्युमरा कडल्यान? नाही गव्हर्नमेंटान फारीक करप. गव्हर्नमेंटाचे आमकां नाजाल्यार स्टाफ घेवपाकय ताका पेमेंटाक घेवंक लागता तोच बेश्टेच न्हू पळोवपाक गेल्यार. कंपनीचें नांव BCIT बेंगलोर. GCIT. हय आनी 1069 रेट पर बील पर कंज्युमर. आता घेऊ एक व्यावसायिक विसर.